मला दिसतं की तुम्ही स्वतः जाऊन हे कॉम्पिटिशनात भाग घेतलो. कॉम्पिटिशनात प्रायजा सगळ्यांक मेळना, पूण कितें गिफ्ट मेळटलें हें ओके. पूण भाग घेवपाचें इम्पॉर्टंट कित्याक की आमी झाडां जाल्ली वस्तू ही आमी लोकां मुखार दवरता आनी ते लोकां मुखार दवरून खंय तरी आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. नॉर्मली कितें आसता, आमी आमची महिला म्हणजे बाय सदांच म्हणटा सकाळी उठता तुका चपाती करता, च्या करता, सकाळी काट दिता, दनपरात जेवण दिता, रातचें तूं थँक्यू तुका म्हण नांव ना कितें सांगपाचें सगळें डेली थँक्यू म्हणून पडटलें बायलां कडेन. थँक्यू च्या केली थँक्यू, दनपरात जेवण केलें थँक्यू, रातचें जेवण केलें थँक्यू, हें सदांच म्हणून पडटलें. पूण आज जें आसा हें तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा की तुमी पार्टिसिपेट जाले आनी तुमच्या मनान भितर तुमचे हातगुण आमकां सगळे म्हणजे दाखयल्ले आसा. तर सगळ्यांक थँक्यू. फुडें वयता तेन्ना बायोडायवर्सिटीचो चेअरमॅन संजय बाबा तांचे सगळ्यांचे मेंबरांचें नांव घेतलें हांवें. एक लक्षात दवरपाक जाय की बायोडायवर्सिटी म्हणल्यार कितें. बायोडायवर्सिटी म्हणल्यार हेंच म्हणजे हांव काल म्हाका कोणे तरी हांगाच्या मनशान काल म्हाका तेऱ्याची भाजी दिली करून, ती खाली हांवें. म्हणजे तेरो खंय जाता असो जमनीक जाता, आमी काडटा आनी भाजी करता. अशे खुबशे गोश्टी आमी म्हणटा. मशरूम आज लोक खूब खाता, मशरूम कमी जाल्या. एक कितेंशें पॅकेट घेवपाक 500 रुपया पडटा. पूण एक लक्षात हाडपाक जाय असल्यो गोश्टी ज्यो आहा ह्यो भाजी जालीच, पूण आमकां आयुर्वेदीक वखदां ही हें झाड फाल्यां दिता. आनी खुबशीं दुयेंसां हे बायोडायवर्सिटी कमिटीक आमी लास्ट टायमूय सांगलो. हांव जेन्ना मिनिस्टर ऑलमोस्ट 4-5 वर्सां मिनिस्टर आसलो, एनवायरमेंट मिनिस्टर, तेन्ना आमी ह्या वाठाराचे आनी सगळ्या गोंयचे जे आमी झाड पाल्याचे वखद दिता त्याचे सगळे रिसर्च करून त्याच्याकडे बोलवून घेतलेले, त्याच्या वखदाचे कितें म्हत्व आहा ते आनी अशें तेचे दवरपाक. कित्याक आमी जाणटेली आमचे आहा आमकां दिना जाल्यार आमी विसरता. आनी फुडली पिढी तरी म्हाका खबर ना, आतांची भुरगीं फक्त मोबायलाचे रिसर्च करता, झाडांचे रिसर्च करना. सो ही जी झाड पालाची वखदां आसा ही सांबाळून दवरपाचें हें बायोडायवर्सिटीचें काम. आनी बायोडायवर्सिटी चेअरमॅनान ताचे सगळे मेंबर रिक्वेस्ट करता की हांगा जर कोण जर झाड पालाची वखदां दिता तांकां आपोवन तेजो फोटो घेवन तेजो रिसर्च केलो आसता तरी आनी कोण चुकून उरला तेचे करचे. आनी फुडें हे आसा डायज अशें म्हणटा डायज. आज आमी देशान आयुर्वेदीक वखदां कमी वापरता, पूण जगान आयुर्वेदाक सगळ्याक गेल्लो आसा. योगा आमच्या देशान दिल्लो आहा. आज योगा आमी कमी करता, जगांतले लोक योगा चड करपाक लागले. म्हणजे हांव कितें सांगूंक सोदता, आमचे जे ट्रेडिशनल जे आशिल्ले हे आमकां स्वता चालू करूंक पडटले. आमकां जे जाणटेल्यांनी पुर्वजांनी केल्ल्यो वस्तू हे आमी विसरपाक लागल्या. आनी तेजे खातीर हो जो आज बायोडायवर्सिटीचो प्रोग्राम केला असोच चालू दवरचो. फक्त रान भाजीचे न्ही आनी घरचे सोयी पडात न्ही जे ट्रेडिशनल, पण बाकीचे गोश्टी तुमी तांकां ट्रेन करची. जे महिला वर्गाक इंट्रस्ट आसा की जाणटेल्यांनी दिल्ले आमकां वखदां कशी आमची खंयची आयडेंटिफाय करपाची ती करून कित्याक बऱ्या पडटा. पयर म्हाज्या खंय तरी म्हज्या घरा कडेन व्हडलें तडपां आहा, थंय तडपाचेर झाडां जाता आनी ती झाडां आमकां खबर ना, आमी ती मारली. म्हजो तो मनीस जो काम करता म्हाका इतलो तापयलो, सर तूं कितें मनीस कडेन म्हणपाक लागलो हें वखदाचेर हे फातराचेर झाडां जाल्ले ते मुतखड्याक बरें म्हणपाक लागलो. ते फातर झाड म्हणपाक फातर फळो हो तुमी सगळो खातलो. आतां कसो जातलो आमी मुडांतल्यान खातलो ना, वयरूच खातलो. म्हणजे असलें आमकां कळना न्ही, म्हाकाय कळना, हांव सांगपाक जाय. सो हें संजय बाबाच्या तेजे टिमीचें काम की जेंकां कोणाक इंट्रस्ट आहा तांकां हांगा व्हरोन हे वाठारान जी ह्यो वस्तू जाता हे शिकोवपाक जाय. हांव रिक्वेस्ट करता बायोडायवर्सिटीच्या चेअरमॅना कडेन ताचे सगळे वांगड्याक की हे जे महिला वर्गाक वा दादल्या वर्गाक इंट्रस्ट आहा ही जी ट्रेडिशनल वखदां अजूनय आमी चालू दवरपाक जाय.